आयच्यान महालक्ष्मी देवळान पणजे हांगा सप्ताक सुरू जाता. सो केन्नाच्यान सप्ताक करता आनी कितले दीस पर्यंत आसतले? हो जवळ जवळ 150 वर्सां पयलींच्यान सप्ताक चालू आसा. अशें आमचे जाणटे म्हळ्यार अशें आयकलें हांवें कितें पणजेन कितें प्ले रोग कसो कितें आयिल्लो खंय तेन्ना मागीर अशें कितें तरी हें जावपा जाय म्हणून कितें देवाचें एक चालू करुया म्हणून तेन्नाच्यान सप्ताक चालू आहा आता. तेन्नाच्यान हो पयलीं सप्ताक कसो आशिल्लो 3-3 वरां आशिल्ली. म्हणजे दैवन्य ब्राह्मण समाज 3 वरां बसले, मागीर ब्राह्मण समाज बसले, तारुळकार बसले. ते मागीर मदीं कितें जालें कोण कोण येना आशिल्ले अशें ते वरभर लेट येवप आसा म्हणून आतां तो 24 वरांचो केला. प्रत्येक समाजाक 24 वरां गेले. सकाळी 9 बसप ते दुसरे दिसा 9 उठप. पूण थंय दिवले कडेन रातभर दिसभर बसप. ते तुमी आतां ताळ घेवन बसले ते बसप. आनी मागीर मदीं भजन आसता. मागीर 6 ते 9 व्हडलो प्रोग्राम आसता, गायनाचो प्रोग्राम आसता. तेज्या नंतर भजन आसता. मागीर कोण दवरता तशें तेजेर आसता. मागीर कितले दीस पर्यंत? 7 दीस आसता प्रोग्राम. मागीर 7 दिसा समाप्ती. मागीर हांगा व्हडली दिंडी बिंडी हाडटात. देवस्थान कमिटी दिंडी बी हाडटात. व्हडलो प्रोग्राम जाता. आनी आतां क्षत्रिय समाजाची दिंडी आसा 20 तारखेक आनी तेंचे भजनी स्पर्धा दवरतात ते फूल. सप्तकाचं महत्व कितें लोकांक तुमी सांगता? सप्तकाचं महत्व म्हणल्यार कितें म्हणत तुका देवाचें अशें येवपाचें, देवळान येवपाचें, बसपाचें, भजनां हें करपाचें, आयकुपाचें. श्रावणानूच सप्तक आसता ते? श्रावणानूच आसता सप्तकाचें. म्हणजे थोडें कितें आसता सगळें श्रावण मास म्हणून मातसो बरो दीस सगळे बरे अशें न्ही म्हणून श्रावण मासाकूच धरतात ते सप्तक. आनी आतां तुमच्यांनी म्हटलें ते आयज तुमी बसतले, मागीर फाल्यां तशें? फाल्यां दैवन्य ब्राह्मण समाज बसतले. समाज सारके आसता? 7 समाज. 7 फाल्यां ब्राह्मण आसतले, मळेकार आसा, नामीक समाज आसा, तारुळकर आसा आनी भाटीकार आसा. 7 समाज बसता. पणजेचेच काय सगळे? ना हे साधारण पणजेचे तालिगांव पर्यंत. ताळगांवकाराचो एक आसा. ताळगांवकाराचो एक आसा. म्हणजे असे 7 जाणांचे पणजेचेच आसा. भायले ना कोण ना. नाव? नागेश महादेव मडकेकर, दैवन्य ब्राह्मण समाज. हांव राम मंदिर भाटले अध्यक्ष ट्रेजरर म्हणून आसा. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु. दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.